परबेचो इतिहास. आयज आमी भागिवंत आंकवार मारयेच्या स्वर्गा वरोणाची दोबाजीक परब समोरुमतांव. जरी आंकवार मारयेक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली हें भावार्थाचें सोत म्हूण पाप साहेब पियूस 12व्यान नोव्हेंबराचे पयलेर 1950व्या वर्सा परगटलें. तरी ही आंकवार मारयेची भोव पुर्विली परब. पुर्विलीं क्रिस्तांव भावा भयणां ही परब मारयेचें समर्पण व मारयेचो उगडास मेमोरियल ऑफ मॅरी ह्या नांवान समोरुमतालीं. 5व्या शेंकड्यांत सुमार 451 वर्सा चाल्सेदोनाक भरलोले पवित्र सोबेची विश्व सोबेंत रोमाचो पातशाय मार्सियान मारयेची कूड कॉन्स्टांतिनोपल हांगासर व्हरूंक मागता तेन्ना जेरुजाल्याचो बिस्प सांत जुवेनाल असो ताका जाबाब दिता. मारिया शिसां सांगाता आसतना सोंपली, पूण जेन्ना तिची समाधी उक्ती केली ती समाधी शिसांक रिती मेळ्ळी आनी तांणी तिची कूड देवान स्वर्गार व्हेली म्हूण सोत मानलें. शीस तशेंच पुर्विल्लीं क्रिस्ती भावां भयणां आंकवार मारयेक देवान कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली म्हूण सोत मानतालीं अशें सांत जुवेनालाच्या जबाबा वरवीं दिसून येता. पुर्विल्लीं क्रिस्तांवां ही घडणी सेवाधर्मांत समोरुमतालीं आनी पोरचेचे फुडारी हे घडणे विशीं प्रवचनांतल्यान समजोवणी दिताले. देखीक सांत जॉन दोमासीन आपल्या प्रवचनांतल्यान अशी समजोवणी दिता. ऑल्दो द बॉडी वॉज ड्युली बरीड, इट डीड नॉट रिमेन इन द स्टेट ऑफ डेथ, neither was it dissolved by decay. You were transferred to your heavenly home, O Lady, Queen and Mother of God, in truth. तशेंच आंकवार मारयेचें स्वर्गा व्हरोण आनी दुसऱ्या देवा कडसून घेतलोल्या देण्याची सोर करून अशी समजोवणी दिता. It was fitting that she who had kept her virginity intact in childbirth should keep her own body free from all corruption even after death. It was fitting that she, who had carried the Creator as a child at her breast, should dwell in the divine tabernacles. It was fitting that God's mother should possess what belongs to her Son, and that she should be honored by every creature as the mother and the handmaid of God. सुमार 8व्या शेंकड्यांत पाप साहेब एड्रियन हे परबेक नव्या नांवान मारयेचें समर्पण मेमोरियल ऑफ मॅरी हें बदलून आंकवार मारयेचें स्वर्गा व्हरोण ह्या नांवान ही परब समोरुमूंक उलो करता. जेन्ना पियूस 12वो पाप साहेब जाता आंकवार मारयेचें स्वर्गा व्हरोण हें एक भावार्थाचें सोत म्हूण परगट करूंक जायत्या बिस्पांच्यो तशेंच लोकांच्यो अर्जो ताका येता. असल्या वेळार पाप साहेब पियूस 12व्यान एक समिती काडली जाणारांक ह्या विशयाचेर अभ्यास करूंक फॉर्मायलें. उपरांत मायाचे पयलेर 1946 वर्सा सगल्या बिस्पांक चीट बरोवन तांचें मन ह्या विशयाचेर कितें तें घेता. शेकी ह्या विशयाचेर जाणारांनी बारीकसाणेन अभ्यास केल्या उपरांत तशेंच सगल्या बिस्पाचें मन वळखून घेतल्या उपरांत नोव्हेंबराचे पयलेर 1950व्या वर्सा मुनिफिसेंटिसिमस देऊस द मोस्ट बाउंटिफूल गॉड ह्या दाखल्यांत आंकवार मारयेचें स्वर्गा व्हरोण हे भावार्थाचें सोत डॉग्मा ऑफ फेथ म्हूण परगट करता.
सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया. T10 पेज नंबर 206. T10 पेज नंबर 206. Bobagi Marici, aizami borok kurtam. Nonon sotushikaza, sores porak magartam. Amchikaza murgota, chigare matin vasta. Amchikaza murgota, chigare matin vasta. Nishkolonti sombori, barca vinticiri. Devacha jivan boli, devacha mogalasli. Amchikaza murgota, chigare matin vasta. Amchikaza murgota, chigare matin vasta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां हांव दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमच्या देशाची आमी स्वतंत्रताये दीस मनयता. कितें भाशेन आमच्या देशा पासत मागुया, देशाचे पुर्जे पासत आनी देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत. आनी आमच्या देशाक जितलीं देवान देणी दिल्लीं आसात ती सगळीं आमी सांबाळून आनी आमी सगळ्या वायटांतलीं बाराबर भायर सरूंक आमच्या देशाचेर आयज कितें भाशेन आमी आशिर्वाद मागुया. आयज आमचे फिरगोजेन आमच्या तरणाट्यांचोय दीस, पॅरीश यूथ डे. कितें भाशेन आमच्या फिरगोजेच्या सगळ्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया तांणी आपल्या जिवितान बरें तें करूंक, देशाचे बरे नागरीक जावंक, फिरगोजेचे बरे वांगडी जावंक आनीक हे भाशेन जेजूची हातयारां आनी जेजूची नोकेत्रां ती जावंक तांचेय पासत जण एकल्या पासत मागुया. आयची मिसाची भेट दिनवासून भेटयता सेल्वो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासता. तशेंच देवाक दिनवासून भेटयता विन्सेंट वालीस. आपलो जल्माचो दीस मनयतल्या ह्याय आमच्या भाव भयणां पासत मागुया. क्लायटन फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच क्रिफ्लन डिकोस्टा आनी मारिया डिसुजा. तेच बरोबर आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयता क्रिफ्लन आनी नॅन्सी. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आनी भोव करून आतां ह्या पॅन्डेमिकान आमचो भारत देश आनी आख्खो संवसार जो बाराबर झुजता ह्या वायटाचेर आनी ह्या महामारीचेर, जाल्यार आमकां तातूंत जैत दी म्हण देवा लागीं सायबीण मांयचे मजतीन खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी आंकवार मारयेच्या सोर वरणाची दोबाजीक परब समोरमतांव. तशेंच आमी भारत देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयतांव. आंकवार मारिया देवाची खुशी आपल्या मागण्यांतल्यान आनी सेवेंतल्यान करून दीस रात जियेली. आपलो इनाम न्हय पूण देवाची येवजण आपल्या पुता वरवीं फुडें व्हरूंक ती वावुरली. आयज आमी आमच्या फिरगोजेंत तरणाट्यांचो दीस पाळटाव तेन्ना आमच्या तरणाट्यांनी आंकवार मारयेची देख घेवन आमच्या फिरगोजीक वावराक आपलो तेंको दिवंक आनी सदांच प्रस्नाक आडकोलीक सांपडटात तेन्ना देवाक पयलो वयलो मारूंक
तांकां कृपा मागुया. तेच परी आमी गुलामपणांत न्हय पूण आंकवार मारये भाशेन स्वतंत्र जिवीत जिवंक ह्या मिसांत आमी मागुया. हीच भावना मनान धरून बाबा भयणीनो जायते पावटी आमी स्वतंत्र मनशां कशी ह्या संवसारांत जिवंक जायते पावटी भेदभाव दुस्मानकाय आनी हेर आमचे मदें आडकुळी घालून आमी जियेल्या. ह्या संवसारांत देवाची येवजण आमचे मदें आमी देवाचें राज विस्तारूंक आसा. आमी जायते पावटी स्वतंत्र मनशां कशी आमच्या मनांतलें काडून दुसऱ्यो हेर नाका आसलेल्यो दुस्मानकायो आमचे मदें बांदून आमी जियेता तेन्ना देव आनी ताची येवजण आमी पयस करता. मारे भाशेन स्वतंत्र मनशां कशी ह्या संवसारांत जिवंक आज आमकां कृपा मागतना आमच्या देशा खातीरूय आमी मागुया. उदीक आनी उदीक आमी स्वतंत्रतायेचे मनीस कशे जियेतना आमच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी आमकां किरीत भाशेन भावपणाचे एकचाराचे आनी भेदभाव नासलेलो समाज आमकां घडून हाडूं म्हूण ह्या मिसांत खतखत्यान सगल्यांक आमी मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हूण सगळ्या उच्चारांतल्यान सांगता. मनाची धूम तणान सारून वायटांतल्यान बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. सगळ्या देवतांक वयता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमचे विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो. आमेन.
ज्या दिसा तुवें आंकवार मारी कुडियोत्म्या सोय सुर्गीचे मोहिमेक बांदवेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्र जोडूंक पावलो. ही एक तुझे जाणवायची आनी मोगाची ओळखूण म्हूण आमी दिनवाशी काळजात ओळखून घेता. आमचे सुर्गीचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सोर वायटांतली सुटोन ओत्म्याची स्वतंत्रताय सोडूं आनी स्वर्गा सुखेस जिविताची बोती भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवून चलयता सासनाच्या सासना. जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुदिताक म्हणलें, म्हजे दुवे, संवसारांतले सगळ्या उस्तऱ्यां भितर भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलेल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचें मस्तक कापून ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मदींतलो कदींच उबून वचना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं, कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावूंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें घोट्टान तुवें वाटायलें. तेन्ना परजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें, देवाचें उरकर. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. बळिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण असोक्ताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्काय दिता. तोच धोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. गरिबांक तो धुळींतलीं उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोन तांकां नेमून दिता. जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. भाग्यवंत पावलून गालिसेकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपले स्वताची जावंक तुमकां आपयल्यात, पूण आपल्या स्वताच्या निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाडी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समूत एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो
तुजो पेल्याचोय कूर, कित्याक एकामेकाक घांस मारून काश्यात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तल्यो. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाणूक तुमी पावचे नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचे आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचे आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. उद्गाराक उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आतांच्यान सगल्यो पिडका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. तुका पोरमोणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. महिमा तुका सोम्या. मारयेन म्हणलें, मोसोत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, देवा मोच्या तारोका सोवे मोसो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुर्णीचे ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. मोशे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सुक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक दिसपटायता. पदवीदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरतात. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाडी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशी पडी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेतीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन आमच्या देशाचे स्वतंत्रतायेचो दीस आनी मारयेच्या स्वर्गावरणाची परब, दबाचीक परब समोरमटा. आमी तिका आसुसांव सायबीण अशें म्हणटा. आनी आज किरीत भाशेन आमी खुशाल, कित्याक आमचे फिरगोजेन आमी तरणाट्यांचोय दीस समोरमता. आज एक वर्सभर आमचे तरणाटी हे फिरगोजेन आपलो वावर करून देवाची मोहिमा दुसऱ्यांक फांकूंक ती वावुरतात. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, ही परब आमच्या पाप साहेबान पियूस 12व्यान 1950 ह्या वर्सा परगटली. आपल्या दाखल्यांत मुनिसिफसेंतिसिमुस ह्या दाखल्यांत ताणें किरीत भाशेन ही परगट केली आनी हें भावार्थाचें सोत म्हूण आमकां परगटून ताणें दवरलें. अशें न्हय की ही परब आमी समोरम करिनासलेत. किरीत भाशेन ही परब आमी समोरमताल्यांत. आदल्या शेंकड्यान क्रिस्तांवां ही परब समोरमताल्यांत आनी किरीत भाशेन हें भावार्थाचें सोत आपल्या जिवितान मारयेक देवान कुडी ओतम्याचोय सर्गार व्हेली म्हूण ते आपल्या जिवितान परगट्टल्यात. बाबा भयणीनो, आयच्या वाचपांनी किरीत भाशेन आमी मारिया कशी स्वतंत्र अस्तुरी कशी जियेली
आनी कशी स्वतंत्र आमी ह्या आमच्या संवसारांत जिवंक जाय आनी देवाचे आज्ञा आमच्या जिवितांत स्वतंत्रतायेन पाडूंक देवान आमकां रुचल्यान हाचे वयर नियाळ करुया. पयले सुवातेर जुदिताच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. पयलें वाचप, जुदीत आपले पोरजेक स्वतंत्रताय दिता. आमी जाणाव नेबुकदनेझार ह्या राजान आपली एक फौज धाडली आनी सेनापती होलोफेर्नीस हाका ताणें पाठयलो आनी जुदा ह्या आख्या शाराक ताणें वेडो घातलो आनी किरीत भाशेन तांकां उदोक वचपाचें बंद केलें आनी पोरजां सगळीं तळफोडटालीं. असले वेळार जुदीत ही किरीत भाशेन फुडें सरता आनी आपले पोरचेक मागणें दडवून करून ह्या सेनापतीची घुमटी कातरून किरीत भाशेन ताचे वयर ती जैत व्हरता आनी अशें जुदा आपले पोरजेक ती सोडवून फावो करता. आयचें दुसरें वाचप बागयोन पावलोन गालेस्कारांक बरयल्ले चिठींतलें आमी घेतलां. पयले सुवातेर बागयोन पावलो हे चिठींत किरीत भाशेन आमकां उगडास करता. आमी भेदभाव सोडून आमच्या जिवितांत किरीत भाशेन एकामेकाचो मोग करूंक आमकां तो आज उलो मारता. आमी जिवितांत जियेता आसतना जायते फावटी आमच्या समाजांत भेदभाव आनी दुस्मानकाय आमी पाळटाव आनी अशें पवित्र आत्म्यान आमकां जें कितें दिलां ती स्वतंत्रताय आमी पाडूंक विसरता. म्हणटकूच आमी एकामेका सवें दुस्मानकाय पाळटाव तेन्ना आमचोच नाश आमी करूंक पावता. आज एकामेकाची कशी आमी सेवा करतल्या हाचे वयर आमी नियाळूय करतल्या. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा, बाबा भयणीनो, पवित्र आत्म्याची कुशे प्रमाणे आमी जिवंक गरजेचें. पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती घेवन आमी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमकां जिवीत मेळटा. आमकां बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत शांती मेळटा. आमी कुडीच्या वंदावणे प्रमाणे चल्ले जाल्यार आमकां मरण फावो जाता आनी आमकां खास फावो जाता. म्हणटकूच ही दुसरी वस्त आमी मनान धरूंक गरजेचें की आमी ह्या संवसारांत जियेतना पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आमी ताचें प्रेरणा घेवन आमचें जिवीत देवाक आमी भेटोवंक गरजेचें आनी पवित्र आत्मो जितलो आमकां सुचयता ताचे प्रमाणे बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करूंक आनी दुसऱ्यां खातीर आमी वावरूंक गरज. मारयेचेर आज आमी नदर मारता. आसुसांव सायबीण आमी म्हणटा, मारिया संवसारांत जियेतना किरीत भाशेन 3 वस्तू आज आमी तिच्या जिविता वयर नदर मारया. पयली सुवातेर मारिया कुरपेन भरलेली. हाचे वयर आमकां किरीत भाशेन 3 वस्तूंनी आमकां ही भासावणी मेळटा. पयले सुवातेर गाब्रिएल देवदूत तिचे सोशी येता आनी म्हणटा, नोमान कुरपेन भरलेली ही ओस्तोरी. ही ओस्तोरी आपल्या जिवितांत किरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन जियेता तेन्ना स्वतंत्र ओस्तोरी कशी जियेता आनी पातका मेकळी ह्या संवसारांत ती किरीत भाशेन जियेता म्हूण हो देवदूत तिका नोमान करतना दाखोड करता. देवाचे नदरे मुखार ती कुरपेन भरलेली म्हूण तिका नोमान करता. दुसरे सुवातेर सांत लुकास आपल्या बरोवपान म्हणटा, ती कुरपेन आंकवार ओस्तोरी. आमी ग्रेक भाशेन पार्तेनोस हें उतर उजार करता दाखोड करूंक की न्हूच एक ओस्तोरी जी काजार जायना वो आंकवार आसता ती आपले जिवीत सारता, पूण एक ओस्तोरी जी आपल्या जिवितांत मागण्यान आनी पवित्रपणान आपलें जिवीत सारता. हिका बागयोन लुकास आपल्या बरोवपान किरीत भाशेन आंकवारी म्हूण पाचारता आनी दाखयता ती ओस्तोरी पातका मेकळी आसली म्हूण. तिसरे सुवातेर जेन्ना देवदूत मारीक विचारता, तूं एका पुता चोलन दितेली, तेन्ना आंकवार मारी म्हणटा, म्हाका दादल्या लागीं वो खंयच्याच दादल्या लागीं कसलो संबंद ना. म्हणटच पातका सैंबाची ती न्हंय आसली, म्हणजे कसलेंच पातक तिणें आपल्या जिवितांत आदारूंक ना म्हूण मारियाच आपल्या परगोटणेन भासायता. म्हणटच 3 वस्तू आमकां पुरावे मेळटात. पातकाच्या मूळ पातकांतली न्हय, पूण पातकाच्या सैंबा प्रमाणे मारिया जिवंक ना. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, मारिया आपल्या जिवितांत किरीत भाशेन भेदभाव नासतना, दुस्मानकाय नासतना दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक ती वावुरली.
जेन्ना देवदूतान तिका कळयलें एलिझाबेथ तिची मावशी भयण गर्भेस आसा, आपले चिंती नासतना वेगीं वेगीं आपले मावशी भयणीची सेवा करूंक ती धांवून गेली. आपले चिंती नासतना तिची सेवा चाकरी करूंक ती वावुरली. आपूण गर्भेस आसता हें ती विसरली आनी आपले भयणीक खेरीत भाशेन ती आपले मावशी भयणीची भेट करून तिची सेवा करूंक ती वावुरली. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी देवाचो वावर करूंक फुडें सरता तेन्ना मारिया आमकां आज एक खेरीत उदाहरण. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, मारिया आपल्या जिवितांत देवाचे येवजणेक सहकार दिवन आमकां हो सरवंडार ह्या संवसारांत फावो करता. जरी तर मारयेन देवाक वयकार दिवंक नासलो जाल्यार घडयेक आमकां सरवंडार मेळचो नासलो अशें आमच्यान घडयेक म्हणूंक येता. पूण ह्या देवाचे येवजणेक मारिया सहकार दिवन आमकां खेरीत भाशेन हो सरवंडार दिवन आमची सोडवण करूंक ह्या संवसारांत ती एक हातयार जाता. आज बाबा भयणीनो, आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारया. पयले सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी दुस्मानकाय, आमी आमचे मदें आसलेले भेदभाव सगळे नाटक करून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां जिवंक आज देव उलो मारता. आमकां कशी पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मेवतली जेन्ना आमी एकामेका सवें दुस्मानकाय आसा त्यो पयसायता तेन्ना. आमी खरेंच देवान आमकां जिवीत दिलां तें पवित्रपणान जियेता तेन्ना. आमकां देवान हें जिवीत दिलां. आमी जेन्ना पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन जियेता तेन्ना आमकां भावा भयणीनो खेरीत भाशेन जिवीत आनी शांती मेळटा. पूण आमी तर सैमान आमचे ह्या संवसारांत आसलेल्या कुडीच्या वंदावण्या प्रमाणे जियेता तेन्ना आमकां भावा भयणीनो मरण फावो जाता. आज मारिया आमकां एक उदाहरण. आपल्या जिवितांत तिणें हें केलें आनी खेरीत भाशेन स्वतंत्र वस्तुरी कशी ती जिवंक पावली. आमी ह्या देशाचे नागरीक. आमकांय बावतिस्मा वरवीं पवित्र स्नानान देवान ह्या पवित्र आत्म्यान भरल्यान आमी खेरीत भाशेन ह्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन जिवया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान भरता तेन्ना आमचे मदें दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक आमी खेरीत भाशेन एक उदाहरण कशें दुसऱ्यांक दाखोवंक गरजेचें. कशें आमी सेवा चाकरी करतले. पयली सुवातेर आमच्या सरभोंवती आसलेल्या भावा भयणांक, जावं ती गरीब, जावं ती दुखवलेली, जावं ती अनाथ, तांकां आमी खेरीत भाशेन आमचो आसरो दिवंक, तांकां फूल ना पाकळी दिवंक. आमची जायतीं जाणटेलीं आसात, तांकां आमची एक बरी भेट आमी करता तेन्ना खेरीत भाशेन देवाचो आसरो तांकां आसा म्हूण आमी बुजवण दिता तेन्ना आमी खेरीत भाशेन सेवा तांकां दाखयता. आमी जायते फावटी आमची जीं गरीब बाबा भयणां आसात, आमचीं भुरगीं आसात, आमच्या शेजार सामाऱ्या जांकां शिकोवंक जायना, तांकां जायते फावटी आमचो सहकार, आमचे गिन्यानाचो आदार आमी दिता तेन्ना उदीक आनी उदीक तांकां वयर काडूंक आमी वावुरता तेन्ना आमी खेरीत भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करता म्हूण आदार दाखयता. आनी शेवटाक बाबा भयणीनो, मारये भाशेन आमी उदार मनाचे आनी स्वतंत्रतायेचे मनीस म्हूण मारयेन आपल्या जिवितांत देवाचें उतर सदांकाल पाळ्ळें आनी ताका उंचलो जागो दिलो ते भाशेन आमी दिवंक गरज. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां आडखडी येतात. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां दुसरो वेडो घालता. आमच्या जिवितांत आमचें मन उचांबोड जाता. जायत्यो वस्तू आमी वाचता. असले वेळार देवाच्या उतराचेर पातयेवंक गरजेचें, कित्याक आमकां पवित्र आत्मो सुचयता, हो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दिता. तेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी देव आमचें सवें जियेता. देवान आमचें जिवीत आपल्याक खेरीत भाशेन एक देणें कशें आमकां फावो केलां. हें आमी भावार्थान जिवंक मारये भाशेन उदीक आनी उदीक पवित्रपणान जियेता तेन्ना देवाच्या उतराचे प्रेरणान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. पयलीं आज बाबा भयणीनो, आमी आमच्या देशाची स्वतंत्रताय समोरुमता. खंय आमचो देश पावला हें आमकां विचार आमी करुया. खरेंच आमी स्वतंत्र मनशां कशीं ह्या संवसारांत जियेता. काल आमी नियाळटल्या ओर करता आसतना की आमच्या देशांत जायत्यो वस्तू आसात आजून करपाच्यो. आमचे मदें भेदभाव आसात, आमचे मदें दुस्मानकाय आसात, आमचे मदें जाती काती आसात, आमचे मदें एकामेकाक आमी लेखिनात, आमचे मदें दोन ग्रेस्तकाय हें व्हडपण आमी सजमता. हें सगळें पयस करतले जाल्यार पयली सुवातेर आमचे भितर बाबा भयणीनो नियाडून
पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आमी स्फूर्ती घेता तेन्ना खरेंच आमी खंय आमकां दवरता हो विचार आमी करचे. हांवूच म्हाकाच हे दुस्मानकायेन जियेता जाल्यार विचार करचो. हांवूच खरेंच भेदभाव म्हज्या जिवितांत पाळटा जाल्यार विचार करचो. हांवूच खरें दुसऱ्या सवें हांव व्हडपण दाखयता जाल्यार म्हाका एक विचार करचो. आज आमी आमच्या फिरगोचेंत ह्या तरणाट्यांचो दीस समोर उरता. म्हज्या मुखार तरणाट्यानो, देवान तुमकां ह्या संवसारांत आपल्या जिविताचे किरीत भाशेन एक बरें जिवीत जिवंक पवित्र आत्मो दिला. वासावणी तुमी केल्या जेन्ना तुमी बावतिस्म घेतला आनी उपरांत क्रिस्म घेतला तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तुमी भरल्यान. अदीक आनी अदीक ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान तुमी दुसऱ्यांक बरेपण फांकूंक तुमकां देवान किरीत भाशेन स्वतंत्र मनशां कशीं जिवंक उलो मारला. No doubt, in your life you are doing lot of things. No doubt, there are many activities that you conduct in the parish. But remember one thing, live a life of purity. Live a life of the Spirit which will give you freedom, which will give you peace, which will give you life. Not a life which is lived according to the worldly pleasures, because that will lead you to death. उदीक आनी उदीक आमी ह्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान मारे भाशेन आमच्या जिवितान बरेपण दुसऱ्यांक आमी हाडूंक वावरुया. As youth, always reach out to those in need. As youth members, always come together, communicate with one another. If you have any problems, discuss with your superiors, with your near and dear ones, so that you may not run into depression and take unnecessary steps. As members of the youth, always cooperate with one another, because that is the unity which will help you to grow with yourself and with one another and help the parish to grow in abundance. शेवटाक तुमकां एकूच उतर, तुमच्या जिवितांत तुमी करतल्यात तें दुसऱ्यांक बरेपण तुमी हाडटल्यात ताचे वरवीं ही आमची फिरगोस एक उदीक भांगाराचें आनी देव मंदीर जे दुसरी येवन प्रेरणा घेवन आपल्या जिवितांत बरेपण साडूंक वावुरतलीं आनी देवाचें राज हाडटलीं. तुमचे उद्देशी दुसरो लोक आपल्या जिवितांत जें ताणीं नोर काडलां, जें आपल्या जिवितांत वायट हाडलां तें सोडूंक पावतलीं. तुमचे उद्देशी आनी तुमच्या जिविताच्या उदाहरणा उद्देशी आमच्या ह्या फिरगोचेन उदीक बरेपण येता देखून आज आमी देवाक दिनवासता. आमी किरीत भाशेन तुमी येवन आपली सेवा दिता देखून देवा खातीर तुमचे खातीर आमी देवाक दिनवासतना तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर उदीक देवान आशिर्वाद दिवचो म्हूण आमी आज मागता. आनी आमच्या ह्या देशाचेर देवान अदीक आनी अदीक आशिर्वाद दिवं म्हूण आनी आमच्या देशाच्या सगल्या आमच्या फुडाऱ्यांक देवान आपले मोन उजवाडावन पोवचे खातीर ताणें वावरूंक आनी मारे भाशेन स्वतंत्रतायेन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक ते अदीक आनी अदीक स्फूर्ती दाखोव म्हूण आमी तांचे खातीर मागता. हेंच आमचें सगळें जावं म्हूण आज हे परबेन सगल्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी हे वेळार आमचो बावाट आमी उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पुर्वेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुनिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरी सामालो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें गोसुसले, ताका उपसा जोडलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसरे दिसा वेगळ्या जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पुर्वेदार देवाच्या सुवाक बसला, थंय तांची मजूरी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचे जिवंपण, सासणाचे जिवी. आमेन. बाबा भयणीनो, स्वतंत्र मनशां आमी स्वतंत्रतायेचें जिवीत जिवंक आमकां आज देव आपयता. तर पयले सुवातेर दुसऱ्यांची सेवा करतले जाल्यार दुसऱ्यां खातीर मागूंक गरजेचें आनी आमचे खातीर आमी मागूंक गरजेचें. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया.
आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोरजेक गुलामपणांतली मेकळी जावंक उलो करतना आपल्याच जिवितांत पयले ते स्वतंत्र जिवीत जिवन पोरजेक नमुणे जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक हुर्बेन वावुरले. तशेंच आमच्या भारताच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं बोड मागुया. आयज आमी आमचे फिरगोजेंत तरणाट्यांचो दीस पाळटाव. देवा बापान आमचेर सगल्या तरणाट्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी जिवितांत आमी आडकोळींक सांपडटात तेन्ना मागण्याच्या बोडान त्या आडकोळींक फुडो करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दर क्रिस्ती कुटुंबांत आंकवार मारयेची भक्ती वाडोवंक तिचे शेगूण आमी आपणावंक आनी एका दिसा आमकां ही स्वर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोविड-19 रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 7 लाख लोक ओदीक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक शासनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. ओ सुर्गीच्या बापा, दर दिसाक तूं आमची निगा घेताय. आमी ही मागणी तुजे मुखार दवरल्या. आमकां ह्या मागण्या वरवीं अदीक आनी अदीक स्वतंत्र मनशां कशी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून दुस्मानकाय आमची पयस धरून भेदभाव आमी सोडून दिवंक ह्या मागण्या उद्देशी आमकां फावो ती आज्ञा तूं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटून वेडार गीत घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24 पेज नंबर 38. मातयेचे भांगार करून शोभताय तूं एकाच उतरां, माती दूर आमचे जिणे भांगार करून येतात्म्या गोंया बापा मुक्ती पळा विकोन मोरक्या जिवी
जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान दया बापा भक्ती पळा विकनोग्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या खातीर पवित्र सुविचार देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, आंकवार मारयेच्या दोबाची स्वर्गावरणा दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराड देण्यांनी भरलोले आमचे भुंयतलीं ही दानां तुका संतोशान मोपून दिता. त्याच बरोबर सोमेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर, कोश्ट, दुकां, संतोश, हुस्के आनी अंतरेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अवगणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची बेतवणी तूं मानून घे आनी सुफोड कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची कासां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सूर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सूर कार्यान सुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, तो आमची जाणवाय आनी बोड, तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. ताची आवय आंकवार मारिया, ताणें केले सोडवणेचे प्रथम फोड. ती ताका पातकांतली निवारून मोरनाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे सोपून स्वतंत्रतायेची कुणांनी बोरवांचो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवा दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सोदुता भक्ता सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्ताचो गूण पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù রবিয়ানে গলো. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù রবিয়ানে গলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची भोव करून भारत देशाच्या स्वतंत्र भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. जण एकलो आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन आमचो देशाचो कारबार चलयतल्यां पासत, आमच्या देशाच्या उद्योगपतीं पासत, आमच्या देशाच्या वावराड्यां पासत आनी आमच्या सगल्यां पासत ओगीच रावन मागुया. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं, त्याची सुसंगता, त्याची सुताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. मारयेची प्रेरणा घेवन तिचे भाशेन स्वतंत्र मनशां कशी देवाचें उतर दिसपटी आमच्या जिवितांत आमी नियाळटना आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक आनी ओदीक आमी तरणाटी कशी ह्या संवसारांत परजोडीत वावर आमी करूंक जेजून आमकां मागणी करूंक शिकयलां. खतखत्यान धीर घेवन जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन
सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हयपूणचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशी परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माही मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली, आमची काकूत को देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली, आमची काकूत को देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली, आमकां शांती दी, शांती दी. संवसाराक देवान दिल्लो शांतीचो कुंवर वचतो. होच कुंवर आमकां ह्या संवसारान शांती आनी स्वतंत्रताय हाडूंक दिसपोटी वावरूंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळाची येसू, मोगाळाची येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता. आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदूच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D34 पेज नंबर 65. D34. Otmia moja gayun ko Ushakain ulaso Oji bito jieta Ozo del jivo Jesu Otmia moja gayun ko Ushakain ulaso Oji bito jieta Ozo del jivo Jesu Quiero mozo otmo Mirungelo mozo Bailo Jesu del caro Lapon mozo prazalo Otmiamo jagayon ko Ushakain ulaso Oji bito jieta Ozo del jivo Jesu Otmiamo jagayon ko Ushakain ulaso Oji bito jieta Ozo del jivo Jesu
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा मोहिमेक पावलोले आंकवार मायेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रोगोत सुतोसबरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग नोंदू आनी आमी सोमेस्त आंकवार मायेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गात सुकेस जिविताचे भोवतीक आनी पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेक पावूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणीनो, शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे न्हू आदी पयली सुवातेर पाद्रीगाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी सगल्या आमच्या तरणाट्याच्या नांवान सगल्या आमच्या तरणाट्यांक तशेंच आमचे फिरगोजेंत आसलेल्या सगल्या भावा भयणांक आमच्या देशाचे स्वतंत्रतायेचे उनुनीत परबी आमी तुमकां आवडयता. तशेंच आसुसांव सायबिणीची परब तुमकां सगल्यांक उनुनीत आमी आवडयता आनी मागता सायबिणीन जे आमकां दिलां देणें तें आमी सदांकाल आमच्या जिवितांत उदीक ह्या दिसांनी मागण्यांत आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे सारूंक आनी आमचें जिवीत स्वतंत्रतायेन आमी सारतना दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक आमी पावूं. सगल्यांक तुमकां एक खुशाल बरीत परब आवडयता. विश यू ऑल अ हॅपी फिस्ट. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. किरीत भाशेन आशिर्वाद घेवंक आमी आमच्या घरांत आसात तांणी तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवचो. आमच्या मोतीचो आनी काळजाचो दोनी जेसू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सोर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांव. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अंतरेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफोड करूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदांच आसूं. आमेन. पूत सुनियात एकामेकाचे शांतीन, मोगान आनी सेवे चाकरेन तुमचें जिवीत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पयले सुवातेर विसरलो सांगूंक आमच्या तरणाट्यांक शाबासकी, कित्याक आमच्या ह्या आल्तारार सायबिणीची ही बरी तुमी पळयतात. बरे भाशेन तांणी आज डेकोरेशन केलां. मेहनतीन ते वावुरल्यात. सगल्यांक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज हे मिसाची मांडावळ तांणी केल्या. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी फुडाराक बरे नागरीक आनी बरे आमचे फिरगोसकार जावंक तांकां देवान आपल्या आशिर्वादान बरो म्हूण मागता. शेवटा गीत घेवया. T21 पेज नंबर 213. T21. सोगांत आमची आदारी तूं, सगल्यांक आमकां दोर सांबाळूं. बेसांगार घे दोरगोराब्यार, संकोश्टांतली सदांच निभार. बेसांगार घे दोरगोराब्यार, संकोश्टांतली निभार. गुरपे बोरी सायबिणी, आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं. गोठाय दी गे माये आमकां, तुज्या दिरांत सांबाळ सदां. गुरपे बोरी सायबिणी, आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं. गोठाय दी गे माये आमकां, तुज्या दिरांत सांबाळ सदां. काळकीची रेख आमी सांडल्या, दाखोय आमकां तुजो उजवाड. हात काताळीत आमी पडल्यात, तुज्या हातांत आमकां उबार. हात काताळीत आमी पडल्यात, तुज्या हातांत उबार. उरपी बोरी सायबिणी,
तुझे उसको बुर्गी गोटाय दिगे मैं angkat तुझ्या धीरान सांगा सोदा उर्बे बोरिसाय विनी आम्ही तुझे उसको बुर्गी गोटाय दिगे